दिव्यवाणी 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 मुगाच्या बाबयनीनो एका मानेस्तान आमकां एका रिटायर्ड जाल्ल्या टिचरीक आमचे चडशें धाडिल्लें. मानेस्त तो आमचे कडेन पयलें उलयलो आनी ती बरी मनीस बुदवंतू आनी मस्त हुशार लेखांनी शिकयल्यान मस्त वर्सां येयलें इस्कालांत. आतां ती रिटायर्ड जाल्या पूण तिचे थंय खंय करगोणी आसा करगता ती तिचे थंय शांती समाधान ना म्हळें आनी कोणाक कितें मेळोंक आयकना. मागीर हांवें प्रयत्न केले देखून ती एग्री जाल्या तिका हांव आपोवन हाडटा कावन्सिलिंगाक तुमी कावन्सिलींग करचें म्हूण सांगलें आनी ती अलेल्या कुटुंबांतलें अशें अशें म्हणून परत सांगलें आनी तिका जायत म्हणून सांगलें आमी मेळोंक रेडी आल्या आनी तशें ती बरी मनीस जाल्ल्यान हांव आपोवन हाडटा फादर तुमी कावन्सिलींग करचें म्हणून. मागीर तिचें घाल कितें म्हूण सांगल्यार आमी बसून तिच्या लागीं उलयल्या. आतां ती टिचर 64+ जाल्यान तिका 64+ रिटायर जावन 4 वर्सां 5 वर्सां उणो जाल्यांत आनी ती आतां ती दू म्हणून टिचर दू ती तिचे भितर दूत ती काजर जाल्या तिची भुरगीं परगांवांत आसात आनी युरोपांत आसात अमेरिकांत आसात पूण ही दुयेबरीत ल्हान भुरग्यांक कशें रडटा तेन्ना आवयच्यान चिंतून आवयच्या आनी तिचे मदलो संबंदांत तशें चिंतून आनी पुरा ती कितें म्हूण सांगल्यार आवयन तिका वाडयतना तूं प्रे जेन्ना म्हणून तूं प्रे जेन्नाय म्हणून आनी देखून हिचे लागीं काल आयलां म्हळ्यार एका तरेचें वेरी सेन्सिटीव कोणें काल इल्लीशी टिका केली जाल्यार सगळो दीस चिंतून इतली सेन्सिटिव्हिटी जाता आनी करगता एका सुणेचें फोन आयलें नातल्या दुवेचें फोन आयलें नातल्या कोणाचें फोन आयलें इल्लेशें तिका दुखल्या बरी खंय दुखल्या बरी काल विचारतना सोडून जालें वेरी सेन्सिटीव म्हळ्यार तितली सूक्ष्म ती तिचें समाधान पाड जाता. ही समाधान आसतना कश्ट जाता ही तिच्या ल्हानपणांत हांव आयिल्लें आनी ती आवय कडेन बिलकूल उलयनातली तिच्या आवय कडेन. केदळ ती टिचर जाली त्या दाळ आवयचो संबंद काट्ट केलो तिणें संबंद आवयचो मदले तो संबंद ना संपर्क ना कांय ना. बेस्ता परबेक आवय तिच्या बर्थडेक हॅपी बर्थडे म्हूण सांगचें उलोवचें फोन करचें कांय ना. आवयक सोडलें दुसऱ्या गांवांत ट्रान्सफर काणयलो थंय न्हवऱ्यासारचें त्या गांवांत गेल्ली ती मागीर आवयक तोंड गुवोवन तिणें पळोवंक उरना काजार उपरांत आवय संबंद खटी काडलो. कितें म्हळ्यार आवय ते आवय थावन म्हाका म्हज्या ह्या स्थितीक आवय कारण म्हणल्यार आवय राग तर आवयची स्थिती कळली तिका ल्हान थावन आवयन कितें म्हळें आवयन तिका कितें केलें म्हणून आवय वरवीं कितें फामाद जालो सूख जाली म्हणून आज आमी पळया आनी कितलींशीं भुरगीं अशीं वळवळटात हांगा हाडचीं हाडिल्लीं भुरगीं आनी थोडीं व्हडां काजार जाल्या उपरांत ते न्हवरे आपण हाडून येतात आनी थोडे फावटी चेरक्यांक आपण हाडून येतात ते वळवळटात ते कशे वळवळटात म्हणून ही थामानांतली भितरली दूख कशी येता. ल्हानपणांत जाल्ली आतां 64+ तिका टिचरीक जाल्यार ती ल्हान बाळशा बरी ती एक्टींग करता ती टिचरी बरी एक्टींग करना कित्याक तें ती आवय बरी आनी पतीनी बरी ती दाखयना आनी ती कश्ट जाता वळवता कित्याक गी म्हणून. देखून तिका थोडे फावटी संतोश ना खंय थोडे फावटी शांती समाधान ना संतोश ना पोटा बूक ना आसल्या बरीत बसून आसल्या बरीत बोळत नासल्या बरी जाता उठोन एक इल्लेशें खालें करया म्हळ्यार खंयची पिडाना दाक्तर हाडचें नासल्यार आसतना दुसऱ्या सपाट्यान बोळ आसा एपटी हांव बोळत नासल्या बरें जावचें थोडे फावटी बें खावचें न्ही खंय येचें नाका म्हणून थोडे फावटी कोण उलोवंक उत्त नाका उलयल्यार मस्त किरी जाता तिका उलोवंक उत्त नाका एक सुरेंत रावचें म्हणल्यार बरी. थोडे फावटी कठीण लज बसता लज दिसता म्हणून म्हाका लज बगता लजेचें कोणी म्हाका उलोवंक ना लज एक बँका वचून पयशे हाडून येता लज दिसची किरकिरी जावचें तशें म्हण तिका जाता म्हणून. देखून हें कशें गी म्हणून हें एका नार्सिसिस्टीक व्यक्तित्वाचें आस्ताव्यस्ता व्यक्तित्वाचें रूप जावन आसा. हें लज दिसचें किरकिरी जावचें कोणाड उलोवंक नाका तेंपरा एक नार्सिसिस्टीक व्यक्तित्वाचें अव्यवस्था व्यक्तित्व वेवस्थीक न्ही अव्यवस्थाचें व्यक्तित्व नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर म्हणटा हय डिजॉर्डर म्हळ्यार आस्ताव्यस्तता म्हूण म्हणटा ताका. ह्या सालींत मोगाच्या न्हू ही आस्ताव्यस्ता सालींत एक स्टँडर्ड ना एक आमकां म्हळ्यार उलयतना कशें उलयचें कशें चलाचें म्हळ्यार स्टँडर्ड आहा हांकां तें स्टँडर्ड म्हणलें ना ಒಟ್ಟಾರೆ उलोवचें कोणाडे कितें म्हणून एक चिल्लर मनीस आयलो जाल्यार ताचे कडेन विशेश मनशाचें बरें उलोवचें
आनी एक विशेष म्हणटाले चिल्लार करून ताचे कडेन ल्हान संगतीन विशयांत ताणें परत उलोवन तशें एक स्टँडर्ड म्हणलें एक उलाण्यान वट्टारे उलोवचें देखून हांव थोडे फावटी तांकां लागून तें मान गौरव स्थानमान गौरव घेवंक फावो बाध्य आसता म्हणून तांच्या मतींत आसता हांव स्थानमान घेवंक बाध्य आसता म्हणून आनी एन्टायटलमेंट म्हणटा आमी एन्टायटलमेंट म्हळ्यार म्हाका तें स्थानमान म्हाका दिजेत हांव बाध्य आसता हें म्हजें पयलें स्थान म्हाका मेळजेत म्हूण अपेक्षा करची म्हाका स्थानमानाची अपेक्षा करची आनी म्हाका गौरव दिजे आनी कितें जाल्यार म्हाका पयलें स्थान दिजें म्हाका पयलें मर्याद दिजें म्हजें तें गमान दिजें तुमी हांवें सांगलें आयकाचें हांव म्हणून अपेक्षा करची ह्या अपेक्षा करच्याक आमी एन्टायटलमेंट म्हणटा देखून एक भितरलें एक डिझायर फॉर एडमिरेशन दुसऱ्यांनी म्हाका प्रशंसा करचें म्हजें तें विजमीत पावचें म्हाका पुकारचें म्हणली एक आशा भितरली एक आशा देखून ह्या रितीच्या सालीक याराणी पुगारजे म्हूण आशेवचें ही एक साल आमची हे नाट्य खंय थावन येतात म्हणलें पळयचें आमी ह्याका आमी आस्ताव्यस्ताच्या ही एक व्यक्तित्वाची आस्ताव्यस्ता एक ऑर्डर म्हणलें ना आनी तें डिजऑर्डर म्हणटा आमी व्यक्तित्वाचें डिजऑर्डर ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजऑर्डर म्हणटा आमी देखून ह्या आस्ताव्यस्तांत दोन तर आसात दोन टायप आसात एक वडपणाचें नाट्य व्यक्ती कशें व्हडपण दाखोवचें आसता हे ती सामाजीक प्रबल जावन आसा सामाजीक दारा मुखार आपूण तिके वयर म्हणून आनी घरान उलयतना तशें न्ही अशें न्ही तशें न्ही मदें दाय घालून उलोवचें आनी हेरांक कंट्रोल करचें समाजीक 10 जाणां मुखार आपूण मिटिंगांत हें आल्यार तांणी तूं उलोवचें उबें रावन आमचे एका मिटिंगांत तशें आसलो बसो उबें रावन उलोवचें न्ही अर्थिना थोडे वेळ कांय ना पूण काल सांगल्यार ताचें एक आसात डॉमिनेट करचें सगळ्या संगी उलोवणें सगळ्यां कडेन एक्स्ट्रावगंट म्हणटा आमी एक्स्ट्रावगंट म्हळ्यार इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रावर्ट म्हणटा एक्स्ट्रावर्ट म्हळ्यार सगळ्यां कडेन उलोवचें आसचें पळोवचें आनी एकल्यांक दोळे मोडचे अशें करून उलोवचें आनी अंतुपुरा बारीती अशें एक्स्ट्रावर्ट म्हणटा आमी उलोवचें तशें मागीर एरोगंट म्हळ्यार हटा दवलत म्हणटा हांव एका तराचो अहंकार म्हणटा पळय आमी थोडी म्हणटात अहंकार म्हणटा एरोगंट इंग्लिशांत एरोगंट अहंकारी मनोभाव आनी ठिकाक सूक्ष्मताना तुवें सांगलें अशें जालां म्हण हे केअरलेस तूं तांकां खलें टिका सांग अशें उलयतना तूं अशें म्हाका समाधान म्हण तुका खेरत ना म्हाका कोणें तुवें तशें सांगलें समाधान तिका आमकां दुखता टिका केल्ल्या क्षण दुखता तांकां टिका केल्यार सूक्ष्म तातना दुकान कांय नासली गेली हें एका टायपाचें नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटीन एक तर दोन तरांचा म्हणलें आस्ताव्यस्तांत दोन तर आसात एक हें एरोगंट दवलत 10 जाणां म्हाका डॉमिनेट करचें एन्टायटलमेंट हांव फावो म्हाका पयलें स्थान दिया म्हणून अशें दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार वल्नरेबल नार्सिसिझम म्हणटात वल्नरेबल नार्सिसिझम म्हळ्यार अस्कत सालीची आस्ताव्यस्तता अस्कत साल तांची सालत तिके अस्कत सालींत एक घट्ट साल न्ही घट्ट उलाणें न्ही तिकेशें अस्कत उलाणें तशें सालीचे व्यक्ती तांकां लज चड लज मस्तू लज तांकां 10 जाणां 10 जाणां मुखार वचोंक बारीक कशी पयल्या टायपाची ह्या दुसऱ्या टायपाची लज कोणा मुखार वचो लज कोणा मुखार वाचूंक इगर्जेन वाचूंक 10 जाणां मुखार उलोवंक भाशण करूंक बारी लज मागीर कोणेंय टिका केली जाल्यार तें काळजां मस्तू दुखता रडटात ल्हान काल्यान सांग तांकां तूं कितें 1 मिनीट लेट जालें म्हणटा रडली न्ही तूं बेरोवन मागीर वय तशें मागीर असमाधान केदां वाडलें रिजंटमेंट म्हणटा हांव असमाधान ह्यांच्या साली भितर हें पुरालीपण आसा दोन तरांचें हे आस्ताव्यस्तात आमी कळ्ळें हे आस्ताव्यस्ताच्या सालींत ही कशी येता हे दोन साली कशी येतात हे नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजऑर्डर कशें येता हे आस्ताव्यस्ता सालींत कशें येता म्हळ्यार अनुवंशीय येता घरांत दुसऱ्यांक आसा जाल्यार आवयक आसल्यार तें दुवेक भुरग्यांक चेरक्याक आनी पुरो येता बापायक आसल्यार दुवेक आनी पुताक येता अनुवंशीयाक रक्तांत जेनेटिक्स म्हणटा आमी तातूंत येता दुसरें वातावरणांत वातावरण म्हळ्यार घरा बापूय जर तर भुरग्यांक लेखा व्हरत्यांक कश्ट दिता जाल्यार या आवय कश्ट दिता जाल्यार तांचे घरचें वातावरण गालवट या हेर मनीस एकलो घराक कश्ट दिता जाल्यार कुटुंबांत असलीं मनशां आसल्यार ताचे तावन हे अनुवंशीय वातावरणांत तावन येता तिसरें कशें येता म्हण सांगल्यार नार्सिसिस्टीक आवय जाल्यार तें दुवेक मेळटात नार्सिसिस्टीक ही हें पळय असमानता त्या आवय तें आसल्या जाल्यार तेच्या सालींत आवयच्या सालींत ती
आस्त्याव्यस्त आसल्यार ती आस्त्याव्यस्ता ती दुवेकी पाशार करता पुताकी पाशार करता देखून आवयतावन तशें आवयतावन भुरग्यांक देंवन येता दुवेक पुताक मेळटा सो तांकां जालें म्हळ्यार भुरग्यांक इसारलें पुरा दिलें जाल्यार तक्षणा आतां सकाळीं पटाक दिवंक जालें मागीर शिकोवन बसलें 1 मिनट बसलो परतून हांगा काल्यांक विचारून बर्गर जाय म्हणालो बर्गर दिलें आनी इल्लेशे वेळान आनी कालें हाडयलें फ्रेंच फ्रायज हाडयले आनी कालें केंटुकी चिकन हाडयलें तशें तांणी इसारलें पुरो घडये दिलें जाल्यार कॉल इसार तात्ता म्हाका भायर वचचें म्हणून भायर दिलें मोबायल जाय म्हणटा मोबायल जालें इसारलें पुरो मेळोवन ताका तें ग्रेटिफिकेशन म्हणटा इसारलें पुरो ताची आशा बगयली जाल्यार दिवन ताका आशा बगयली जाल्यार ताका हें नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर येता ताचें तें हट्ट तें पुरो हे येवंक सुरू जाता दॅट्स अ नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर ताचें तें टू मच ग्रेटिफिकेशन ह्या इसारलें कांय हें दिना जाल्यार ताका खावंक सोमा टायमार मेळना जाल्यार ताका मोग मेळना जाल्यार ताचें थंय येता दुसऱ्या टायपाचें वल्नरेबल नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर येता देखून मोगाच्यान हे 2 तरेचे डिजॉर्डर आमकां कशें येता गे म्हूण कळ्ळें देखून भुरग्यांच्या पालना पोशण करचें वागोवच्या रितींत हें येता भुरग्यांक कशें तुमी आमी पळयता कशें वागयता त्या रितींत हें आमकां ही पिडा आमकां येता हें म्हळ्यार समानता आमच्या हातूंत आस्ताव्यस्त जाता आमच्या सालींत वेवस्थाची साल न्ही आस्ताव्यस्त पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हणटा देखून भुरग्यांचें पालन पोशण भुरग्यांक वागोवची रीत भुरग्यांक आमी कशें वागयता तशें त्या भुरग्यांच्या वागोवच्या रितींत तें येता आतां भुरग्यांच्या वागोवची रीत 4 रितीन भुरग्यांक वाडयता आमी एक आवय बापूय एका रितींत आनी एक कुटाम आनी एका रितीन तांच्या भुरग्यांक आनी एक कुटाम आनी एक रितीन आनी एक कुटाम आनी एक 4 रिती आसात ह्यो 4 रिती पळोवन कोणाचे भोव वाजबी म्हूण आज आमकां बगता हे 4 रिती आसात भुरग्यांक वाडोवच्या 4 रिती आसात तातूंत पयली रीत जावन आतां ऑथॉरिटेरियन पॅरंटींग म्हणून ऑथॉरिटेरियन पॅरंटींग म्हळ्यार सर्वाधिकारी आवय बापायन दाखोवचो बरो मस्त अधिकार दाखोवचो सर्वाधिकार सर अधिकार आपणा लागींत अधिकारार चलोवचें अधिकार दाखोवन चलोवचें देखून तांकां भुरग्यांक कंट्रोल करूंक जाय वडिलांक आवय बापायांक भुरग्यांक कंट्रोल करूंक जाय आपणाक जाय जाल्ल्या अंताचें स्टँडर्ड म्हाका हलें स्टँडर्ड जाय म्हाका हलें तुवें करीचें म्हणून हलें स्टँडर्ड तुवें हाडिचें म्हणून तांकां जाय म्हणून आवय बापाय निर्धार करून येतात तें करच्या खातीर तांकां विधेयपण जाय येतात भुरग्यांनी म्हाका कंप्लीट विधेय जायचें म्हणून आनी चूक केल्यार कित्याक म्हणून विवाद दिवंक नात वय वळ्या भाश येतात ताका चूक केल्यार ताणें आवय बापायनी भुरग्यांनी चूक केल्यार ह्या आवय बापायन चूक केल्यार ताणें आवय बापायन चूक केली म्हळ्यार कित्याक म्हणून विवाद दिनात वडिलांक कित्याक विधेय तांणी वडिलांन चूक केल्यार तांणी कित्याक म्हणून आतां कित्याक भुरग्यांनी विधेय जायचें खंयचें करीचें खंयचें विधेय जायचें खंयचें विधेय जावन कांय विवाद दिनात वडिलांक कित्याक विधेय जायचें गे म्हणलें तांकां विवरण दिचें एक्सप्लेनेशन दिचें आनी तुमी हलेलें आयकचें हलेलें तुमचेतलें करा आनी हलेलें आयकचें म्हळ्यार मागण्याक इतल्या वेळार बसाचें इतल्या वेळार शिकोवन बसाचें इतलें शिकोवन येचें तुमी तशें पुरा हें करीचें हें करूं नजो त्या भुरग्यांक सांगता मेळोन गालटो करूं नजो या पातोर उडोवं नजो हेरांच्या घरा पडटा हें विवरणी कांय दिनात कालें चूक केलें तर तक्षण शिक्षा दितात शिक्षा दिवन आमी सांगलें बरें आयकचें म्हणटात आनी तूं राजांव दिवन राजांव भुरग्यांक राज जावं उलयनात ओट्टू शिक्षा दिली भुरग्यांनी आयकचें म्हूण ताका ऑथॉरिटेरियन पॅरंटींग म्हणटा तांचो अधिकार दाखोवन शिक्षा दिवन भुरग्यांक कंट्रोल करचें हें पयलें दुसरें ऑथॉरिटेटीव तें ऑथॉरिटेरियन हें ऑथॉरिटेटीव अधिकारान भुरग्यांक तांचो आवय बापूय तांचो कितलो अधिकार दाखयचे तितलो मात्र अधिकार दाखयतात आनी राज जावं वापरतात राज जावं हर एक भुरग्यांक सांगतात आमी कित्याक तुमकां शिक्षा दिता आनी अशें केल्यार शिक्षा दिता आनी अशें तुमी चडाचें अशें करीचें म्हण तांच्या नाट्याचेर प्रभाव घालूंक राज जावं वापरतात म्हज्या भुरग्याक हांवें कशें तांचेर नाट्य बदलीचें जाल्यार तो प्रभाव घालचे म्हणून ती राजांव घालतात रिजन सांगतात आनी चड बर्म ओवर एसर्टीव करिनात एसर्टीव करतात बर्म घालतात सांगतना बर्मान सांगतात पूण पयलेंच्या पळय ऑथॉरिटेरियन आपले ऑथॉरिटेरियनान तो बर्म घालो चड ओवर एसर्टीव करतात हांगा ओवर एसर्टीव करनात पूण भुरग्यांक जालें म्हळ्यार भुरग्यांक ती मोगान राजांव सांगतात आळे अशें करीचें तुमी अशें शिकायचें मुखार तुमकां अशें बरें जाता मोगान ती सांगतात भुरग्यांची हक्कां समजतात भुरग्यांक इल्लें
खेळूंक जाय, भुरग्यांक इल्लें गेम्स खेळूंक जाय, भुरग्यांक इल्लें उदकान घालूंक जाय. आमी आसतना भुरगेपणां उदकान घालतले हांव, भुरग्यांक उदकान घालूंक जाय म्हणून ती राजांव चिंतात आनी राजांव भुरग्यां कडेन उलयतात. भुरग्यांच्या दिश्टीन भुरग्यांच्या पॉयंट ऑफ व्यू म्हणटा फ्रॉम चिल्ड्रन्स पॉयंट ऑफ व्यू निर्धार काडटात, कलो निर्धार काडटा. हें करून दी, हें करूं नजो म्हूण निर्धार काडूचे. ती निर्धार काडटाना कालें म्हळ्यार भुरग्यांचे हक्क, भुरग्यांचे त्या दिश्टीन भुरग्यांक कितें गरज पळोवन निर्धार काडटात. हाका ऑथॉरिटेटीव पेरंटींग स्टायल म्हणटा, ऑथॉरिटेटीव पेरंटींग स्टायल म्हणटा. ही एक जाली. दुसरी तिसऱ्यां कालें म्हळ्यार परमिसीव पेरंटींग स्टायल म्हणटा, अनुमती कबलात दिवचें. कबलात हर एकाकी कबलात जायते म्हणून अनुमती कालें भुरग्यान म्हळ्यार जायते म्हणून वागोवचें. विचारलें पुरो जायत म्हणचें आनी भुरग्यांक वागोवचें. कालें भुरगें विचारून दी हांव जायत दिता म्हणून मस्त मोग दिवचो भुरग्यांक. आनी दयाळ मोगाड रितीन लिनियंट म्हळ्यार भुरग्यांक कांय ती दोणींतना कांय सारकें ताका सांगूंक ना. भुरग्यांक शिक्षा दिवंक बारीक कश्ट जाता, ल्हान शिक्षा दिवंकय कश्ट जातात. भुरग्यांचे मेच्युअर परिपिकाय पावो जाय म्हणून आशें नात. भुरग्यांनी म्हजें भुरगें व्हडलें जन्मायचें तेजें मेच्युअर जायचें, उलाण्यांत खंयचें उलयचें खंयचें उलोवं नजो, वस्तूर खाणेंत खंयचें खाणेचें खंयचें खाणो नजो, सालींत खंयचें करीचें खंयचें करूं नजो, अशी परिपिकाय अर्ली मेच्युरिटी येजे म्हूण आवय बापाय आशंक आशें नात. तांची भुरगीं इमेच्युअर वाडतना कोणा कडेन कालें उलयचें, कशें चलाचें, खंयच्या जाग्यार कशें आसाचें म्हळ्यार मेच्युरिटी तो निर्धार तांकां ना. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायनी सगळीं लूज सोडलां, सलगी दिवन विचारलें पुरा दिवन केलां. हें तिसरें. चवथें कालें म्हळ्यार मोगाचें न्हू इंडिफरंट पेरंटींग म्हणून. इंडिफरंट म्हणून सांगल्यार इंडिफरंट आमकां पडोवन वचना भुरग्यांच्या वाड्यांत आमचो पात्रच ना म्हणून. तुमकां जाय जाल्यार तुमी करा, इंडिपेंडंट स्वतंत्र आसा तुमी, आमचेर कांय डिपेंड जायनाकात. आमी आवय बापाय आमकां आमच्यान पडोवन गेलां, तुमचें कांय म्हणा. तुमचो समाजचो कलो तुमच्या प्रॉब्लेम आहा जाल्यार समस्या आहा जाल्यार तुमीच पर्याय करा, आमकां तें पडोवन वचोना, आमकां कितेंच पडोवन वचना. तुमी इंडिपेंडंट स्वतंत्र आसून उत्तेजन दिता. तुमच्या पांयांत रावपा तुमीच करा, तुमच्यात आसा तुमच्यातल्याक आसा म्हणून. तशें इंडिपेंडंट देखून आवय बापायक तें पडोवन वचोना, भुरग्यांक पळयचें म्हणून. तुमचें तुमी पळया, आमकां आमचें म्हणल्यार जायतीं राटवळां तुमचें तुमी पळया म्हणून. आमी कांयच सपोर्ट दिना. खर एक जबाबदारी सगळी भुरग्यांनीच घे जाय म्हणली आवय बापायची. तांची इच्छा जावन आसा, तांची आशा जावन आसा, तांकां कितें पडोवना. ह्यो 4 टायपाच्यो पर्सनालिटी भुरग्यांक वागोवच्यो रिती 4 वाट्याच्यो. मुगाच्या बाब भयणीनो, ह्या 4 रितींनी आमी भुरग्यांक वागोवच्यो रिती जावन आसात. अशें ह्या 4 रितींनी खंयची एका रितीन भुरग्यां वाडटा, एका कुटुंबांत एक रीत आसता. ह्या 4 रितींनी बरी जावं बरें आसा, खंयची रीत बरी आसा गे म्हणून. तातूंत थोड्यांत बरेंय आसा, वायटय आसा. बरें आसा, वायट आसा, प्रॉस आनी कॉन्स आसात. पूण सादारण सांगचें जाल्यार ऑथॉरिटेटीव आवय बापाय अधिकार दितात, राजांव वापरतात. राजांव वापरून भुरग्यांक सांगतात अशें करा अशें करा. आले कित्याक आमी अशें करूं सांगता म्हळ्यार पुढे राजान कारणां दितात वा तांकां शेवट सांगतात. तें भलायकी बरी येता म्हणून रिसर्च सांगता. ह्या विशयांत भुरग्यांच्या वाडोवच्या ह्या 4 रिती विशयांत मस्त अमेरिकांत आनी रिसर्च जालां. आनी ऑथॉरिटेटीव आवय बापायन अधिकार दाखयचे आनी तांकां सांगायचें भुरग्यांक राजांव वापरीचें आनी मोग आनी राजांव सांगात वचाचें म्हणून. मोग आसाचें, राजांव वचाचें. खंयची शिक्षा दिवचें, खंयच्याय शिक्षा दिवं नजो म्हणून पयलींत राजांवान भुरग्यांक सांगायचें म्हणून. राजांव वापरीचें हें ऑथॉरिटेटीव अधिकार म्हण. ऑथॉरिटेरियन बारी पाड म्हणटा ते राजांव आनी कांय ना, ते मोग ना, शिक्षा मात. हांगा राजांव आसा, मोगान राजांव घालून भुरग्यांक सांगून भुरग्यांक वागोवचें आपलें भोव बरें म्हणटा. तूं ही असली आसता सालीची आस्ताव्यस्तता बिलकूल येना. नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर तूं येना म्हूण. उरल्यांत येता म्हणटात, उरल्यांत येता म्हणून. देखून आमी भुरग्यांक वागोवची रीत भलायकी बरीत आनी ऑथॉरिटेटीव आतां म्हळ्यार अधिकारांक पळोवन ती रीत भलायकी बरीत म्हणून. उरल्यो रिती तितल्यो भलायकीवंत न्हय म्हणटात, भलायकीवंत न्हय म्हणटात. तातूंत भुरग्यांची साल आनी मांडावळे बरीत जायना म्हूण सांगता. NPD येता म्हणून, NPD जाता. रिसर्च संशोधन दाखयता अधिकारीक रितीन वागयल्यार भुरग्यांक लज सड्डो अधिकार दाखोवन वागयल्यार भुरग्यांक लज टिका केल्यार कश्टोंचे इल्लीशें टिका केल्यार टिका कोणें क्रिटिसिजम केलें बारी रडचें, राग करचें
प्रथम येता म्हणून परमिसीव म्हळ्यार आमी सेकंड पळय चड मोगाळ दयाळ केल्यार नर्सिस्टीक पर्सनॅलिटी येना पूण तितली भुरग्यांक ती मेच्युरिटी येना म्हणटात. आवयक जर तर NPD आसल्यार भुरग्यांक तें येता आनी नर्सिस्टीक आवय आसल्यार त्या आवयतावन दुयेक येता आनी आवयतावन पुताक येता आवयतावन दुयेक येता. आवय नर्सिस्टीक जाल्यार ह्या आवय थंय ह्या तिच्या नडत्यांत अस्तव्यस्ताची चाल आवय ते आसल्यार त्या अस्तव्यस्ताची चाल नडते भुरग्यांक येतात. आज आवयचें मात आवयचें आनी दुवेचें मात उलयता म्हळ्यार मस्तू लांब जाता देखून आवयचें आनी दुवेचें मात येवच्या मुखल्यांत बापाय येतावन भुरग्यांक कशें येता गे म्हण. जर तर बापाय ती नर्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसल्यार सालीची अस्तव्यस्तता आसल्यार सालीची मांडावळ बापाय ती नासल्यार ती भुरग्यांक येता कशी येता गे म्हूण येवच्या आद पळया. आज आवयचें म्हळ्यार नर्सिस्टीक मादर आसल्यार आवय आसल्यार तें आमकां कळचें कशें ह्या आवय नर्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डरचे आवय ही नर्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर नातिल्ली आवय म्हूण कळचें कशें. हे 10 गूण लक्षणां आवयचीं दाखयता. नर्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डराची आवयची 10 लक्षणां. ही आवय कोणाक ती आसा पळय तांकां तेतर ती लक्षणां आसल्या ती आल्या भुरग्यांक ही पिडा भुरग्यांक येता ती तांकां टिका सोंसूंक जायना तांच्या भुरग्यांक आनी त्या भुरग्यांक कठीण राग अस्तव्यस्तता येता कठीण लज दाजान आमकां रोसूंक जायना टिका काणोवंक जायना राग कठीण प्रयता तशें येता. नाजाल्यार आनी एक कालें म्हण सांगल्यार तांकां दाजान मुखार तोंड घालून उलोवचें आपणें उलोवनूय जाल्यार सकडा मुखार उलोवचें आनी हट्ट करचें राग करचो दवलत दाखोवची वडपण दाखोवचें हें खंय जावन आयलें म्हणून तशें एक तें नातलें एक लजेचें कशें येता गे म्हणून. हें आवयक आसल्यार हें भुरग्यांक येता म्हणून देखून आमी पळया 10 साली पळया ह्या आवयच्यो नर्सिस्टीक पर्सनॅलिटी आवयच्यो 10 साली. आतां पयलें जावन आसा कलें उलयतना संभाशण करतना ती आपणा ती हांव म्हणलें हें पयलें डायरेक्टींग द कॉन्वर्सेशन टू दॅमसेल्स आपणा विशीं तूं उलोवचें चड आपणा विशीं दुये लागीं उलयतना आपणाचें ते लागीं उलोवचें. ती आवय लागीं उलयतना समस्या सांगतना आवय आपणाचो समस्या सांगता. कलें एक ल्हानशें प्रॉब्लेम हाडून येता हाळे सकाळीं तर हांव बिजी जालीं हलें काम करचें पडलें डॅडीचें फोन आयलें डॅडी अशें म्हाका कितलें बेजार जालें म्हण आवय दुयेचें आयकना आपणाचें समस्या सांगता. कित्याक हाळे भुरगीं येवन आवय कडेन उलयतना जर तर ती आवय आयकना तिच्यो समस्या तूं सांगता दुयेचें तोंड दांपयता जाल्यार तुज्यान हालें व्हडलें हाळे म्हजें कश्ट पळय म्हणून दुये कडेन सांगत जाल्यार त्या आवयक नर्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर म्हणल्यार पयलो गुर्त. दुसरो गुर्त कालें म्हळ्यार कॉम्पिटींग विथ द डॉटर म्हणटा आमी कॉम्पिटींग दुये लागीं कांय स्पर्धो करचो दुये लागीं स्पर्धो करचो. आवय दुयेच्या बॉयफ्रेंडा विशीं उस्तुचें तें फ्रेंड्सान उस्तिल्यार न्ही आवयन सोडावत ताच्या चेडवाच्या बॉयफ्रेंडा विशीं उलोवचें तामाशे करचे त्या बॉयफ्रेंडाच्या विशीं कोंगचें आनी प्रासा तें नर्सिसिस्टीक आवयचें डिजॉर्डर आसल्या आवयचें लक्षण. आनी आपल्या गोला घे म्हणी आपल्या गोल ताच्या बापाय लागीं दुयेच्या बापाय लागीं म्हळ्यार आपल्याच्या पती लागीं बसून उलयता जाल्यार तिणें साळोवचें तिणें ताका उडच्या बरी करचें. दुयेक ल्हान भुरग्यां जावन दी व्हड जावन दी आपल्या गोवा लागीं उलोवंक सोडना तशें कॉम्पिटिशन करचें दोले हांव बसता उडको तिंचें म्हणजे वचोन तिच्या गोवा लागीं तिणें बसचें चेडवाच्या बापाय लागीं ताका बसोवन दिवचें ना तशें. आनी एक कालें म्हण सांगलें तूं बरें न्ही म्हणलें यू आर नॉट गुड इनफ तूं जाय तितलें बरें न्ही तूं प्रेजर ना म्हणलें दिल्लें काम तें करिना म्हणलें एक चिंतापूत दुयेच्या तुका कळलें दिल्यार तूं करिनाय म्हणलें चिंतापूत दुयेच्या तकलेन घालचें असलें चिंतापूत दुयेक तें घालून तें इन्फिरियर आपूण नीच आपूण तिके सकलात आपूण वयर समर्थ आसली न्ही म्हणून त्या तरान तिका ताका पळोवचें बरी आवय करता. आवय दुयेक एक वजान म्हणल्यार बरी पळयता एक तूं म्हाका वजान व्हडली जडाय ह्या घरांत तूं नासल्यार तूं बरें आली वजान कोणें वचूय तूं एक म्हाका हली वाजान गी एक म्हाका व्हडले मुडो गी तूं म्हाका वोवंक व्हडलो वाजान म्हणलें चिंताप दुयेच्या काळजान ते घालता. हय तिसरें खालें म्हळ्यार आवय दुयेक एक वाजान बर्डन म्हणून लेखयता ट्रीट करता तूं म्हाका नाकालें जल्मांच्या जल्मानांतल्यार तूं बरें आसलें म्हणून हें बारी मारेकार दुयेक
तेदळ केल्यार ताच्या सालींत हें आस्ताव्यस्त येता. हे वेवस्था म्हणली येना. वेवस्था म्हणली ताची साल आज एक तर पले एक तर अशें लजेवचें आनी ल्हान कले कोणें टिकाल रडचें, इस्काल वचना म्हणून रडोवन बसचें, तें पुराय तें येता, हें गूण येता. कित्याक म्हळ्यार तूं एक म्हाका वजान म्हाका नाकात्ता आसलें म्हण दुवेक आपूण एक वजान म्हणलें बोगीशें करचें. सो तेंकां जालें म्हळ्यार दुवेक राखोवंक राखना, रक्षण करना. दुवेचे खंयचे कश्ट येतना आवय राखाचें, सांबाळीचें, बिलकूल ती सांबाळिना. फेलियर टू प्रोटेक्ट द डॉटर. आवय दुवेक येरान तावन कश्ट दितल्यान तावन येरांक कोण बरें कश्ट दिता, दोवडे दुखयतात, दुसरें दुखयतात मनशां. कोणेंय दुखयल्यार त्या भुरग्याक ती तांचे त्या मनशान तावन त्या दुखोवच्या मनशां तावन ती रक्षण दिना. ती दुवेक येरांक कोण पळय कश्ट दितात, कोण दुखयतात, तांकां दुखयतल्यान तावन ती सांबाळिना, ती राखना, रक्षण दिना, प्रोटेक्ट करिना, मिसट्रीट करता. थोडे मिसट्रीट करतात भुरग्यांक. एकलो भुरग्याची पांती धरून अशें व्हरतलो खंय. तें चेडूं म्हणटा तो म्हजो पांती व्हरतलो, ताका येना पुरो दूख उठल्या. भुरग्याची पांती धरून दुखता. एकलो तरणाटो एकलो ताची पांती 2 फावटी सोडली. तुका ती शिक्षा, तुजें साल सोमाना देखून तुजी पांती व्हरतात म्हणून. 7व्या क्लासीच्या भुरग्याची पांती 2 तिच्या मुखार व्हडल्या. तिणें तिका काय व्हरता हितून, कित्या भुरग्या आपडले कित्याक ताची पांती व्हडली म्हणून. एकल्यान ताचें बॅग जायत्यान बॅग काडून पाटी आसलें बॅग मुखार घालें गोमट्याक. ताच्या कानाक आनी लागून हांगा परत लागून थांबड्या परत जाला भुरग्याक. ते रडोवन येता. आवय कॅरत करना. तुजें साल सोमाना देखून ते करतात म्हणून, देखून तुका मिसट्रीट करता, तुजें कॅर कितलें मिसट्रीट केल्यार ती कॅर करना. कोणें ताका दोशी दिल्यार कॅर करना. तुका तांणी शिक्षा दिल्ली बरी जाली. कित्याक म्हळ्यार तूं इल्लेशें बरें भुरगें जायचें. यू डिजर्व इट. यू आर ए बॅड डॉटर. तूं पाड म्हजें भाड दू तूं, बरें दू न्ही तूं. वो संकेत ती नार्सिस्टीक म्हणून. ती आवय शी इज क्रूरती आनी तिची ती दया म्हणली ना. ती भुरग्याची जतन घेना. तेन्ना आमकां कळटा तिचें ती नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून. 5वें जावन आसा. 5वें लक्षण नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी आसल्या आवयचें 5वें लक्षण जावन आसा इमोशनल अनएवेलेबिलिटी. म्हळ्यार तशें म्हळ्यार बोगणांनी भुरगे चेडवाक दुवेक केदो आशा आवयन म्हजी दूख आयकाचें, म्हजें बोगणां आयकाचें, हांव कितें बगलें मोग गी, बेजारा गी, कंत गी, दूख गी उलयतना मम्मीन आयकाचें, मम्मीन म्हाका बुजयचें म्हणून भुरग्यांक बगता. ती आवय ती बोगणांच्या वेळार ती आवय मेळना. बोगणां सांगतना ती बिलकूल ताका एक घडी एक चिमटी तिका टायम ना, ती मेळोवंक मेळना. ती तिका मेळना. तर त्या आवयक बोगणां विशीं उलोवंकूच कळना. आवय कळना त्या बोगणांच्या दुये लागीं कितें उलयचें म्हणून. दू सांगता म्हाका मम्मा ताणें म्हजी पांती व्हडल्या वेळार म्हाका कितलें दुखलें मम्मा, म्हजें बॅग व्हरून सकयल ताणें म्हाका मस्तू राग आयलो मम्मा म्हणटाना. तशें म्हणल्यार ताला तूं अपायकारी, तूं डेंजरस. तशें उलोवचें आवयन. तूं डेंजरस, तूं अपायकारी, तूं वायलंट जाताय, हिंसा दिताय तूं. तुजे कडेन केदाळय असली संवय आसता. तूं डेंजर म्हणून म्हाका पयलें थावन गोत्ता आसा. यू कॅन नेवर बी सेफ. तूं केदाळय भद्रनाय. कोणाच्याय पांयांच्या पोडा पडून कोट घालून तूं मरताय. तुका भद्रनाय तूं म्हूण दुवेक ती अशें म्हणटा, करगिता ती सांगता. अशें सांगता ती. दुवेच्या गरजाच्या वेळी आपणाक खली फिलिंगां बगताना, आमचें दूख बगताना, खंत बगताना, ह्या संतोशाचें घालें सांगूंक आसतना आवय मेळना. खली संतोशाचीं बोगणां सांगूंक म्हाका टिचरीन अशें म्हणलें, म्हाका क्लॅप दिलें म्हणून भुरग्यांक सांगूंक जाय आवय कडेन. आवय मेळना. तुका तें खलें दूख सांगतना बरें जालें बगू, तुका शिक्षा मेळ्ळी, बगू तुका तूं फावो ताका बरें ताजें. भुरग्यांक तांची बोगणां सांगूंक आवय मेळना. जर तर आवय मेळना जाल्यार तिका नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा, देखून ती मेळना म्हणून अर्थ. ह्या नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसल्या आवयचें 6वें लक्षण, 6th लक्षण जावन आसा हस्तक्षेपा करचो, मॅनिपुलेट करचें. हस्तक्षेप करचें म्हळ्यार तिका गिल्ट फिलींग आसता. दुवेन आपणें आशयल्लें तें करिनातलें. हांव एक्सपेक्ट करता दुवेन असलें प्रायज हाडिचें, अशेलें सलाजें, दुवेन अशें करीचें, अशें सलाजें म्हणून आवयक एक्सपेक्ट करता. केदाळ तूं तें करिनांगी, तितलें मार्क हाडिनांगी, या तितलें प्रायज हाडिनांगी, त्या दाळा तशें चलनांगी, म्हजें 10 जाणां मुखार व्हडलें म्हूण दाखयनांगी. त्या दाळा आवय त्या भुरग्यांक हस्तक्षेप करता. देखून दुवेन आपलें आशयल्लो
करिनातल्या वेळार तें कालांत ती दुवे मुखार ती एक ड्रामा करता धाकल्याक दुवेन इस्कालांत ल्हानशी एका लेगी सूक केली ती आवय येदोडली सूक करून दाखयता म्हाका कळलें आयिल्ल्या क्षणां गेटी लागीं दू सांगूंक येता ओ म्हाका कितलें भितर तावन दुखलें म्हाका भितर तावन दुखलें आय डीपली हर्ट आय एम शॉक्ड आय एम डिस्गस्ट म्हाका तुजो कांटाळो येता म्हाका हलो राग येता तुजो हे दिशी सूक केली म्हण चेडवान सांगलें देखून निराशा जाल्ल्या बरी पळोवचें आपूण निराशा जाल्या तुजें तें डिस्गस्ट जाल्ल्या बरी दुवेक पळयल्यार त्या आवयक नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर ती उलोवंचें ना ल्हान करचें भुरग्यां ल्हान करचें आनी हस्तक्षेपां करचें अशें ती आवय असले गूण दाखय जाल्यार तिका नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आहा म्हण अर्थ ह्या नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसल्यार त्या आवयचो सत्वें लक्षण ही लक्षण आवय लागीं दिसतात सत्वें लक्षण कितें म्हण सांगल्यार तिचें तें हांवें तुज्या खातीर इतलो सॅक्रिफायस केला तें ऋण तुज्या लागीं फारीक करूंक जायना म्हणली आयडिया तिच्या मतींत आसल्यार तिका नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून लेखयत आमी कित्याक म्हळ्यार हांवें तुज्या खातीर इतलो सॅक्रिफायस केला तुवें म्हजें ऋण फारीक करूंक ह्या जिणेंत जायना तूं तुजें तें उपकारी मोड ना दिनवाशी काळीज ना तुज्या लागीं उपकारी मोड तूं दाखयनाय हें लक्षण जर तर आवय लागीं आसा हली उतरां म्हणटा तुका उपकार म्हणलो ना गो म्हणून दुवेक खेणटा जाल्यार त्या आवयक नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा हें 7वें लक्षण 8वें लक्षण आपणें सांगलें केल्यार मात आपली ओप्पिगे दिवची दुवेन खाली सारल्यार दिवचें आपणें सांगलें केल्यार मात आपणाक जायतें कितें जाय तें तुवें करिचें तेन्ना मात हांव तुजो मोग करता नासल्यार मोग ना म्हणून भुरग्यांचो मोग करिचें मोग करून भुरग्यांक करच्या बरी करचे सुवाय केल्यार हांवें मोग दिवचो ना तूं पयलें मोग कर जाल्यार भुरगीं बरें तुका जाय तसलें बरें करतात हें तशें न्ही तूं काय करता मोग करिनाय केल्यार मात्र मोग करता तूं हांवें सांगल्या बरी केल्यार हांवें अपेक्षिल्ल्या बरी तुवें केल्यार मात्र आपयशाल्या बरी तुवें करून दाखयल्यार मात तूं करून दाखय पयलें ताचे उपरांत हांव तुजो मोग करता न्ही हांव तुजो मोग करता आतां तुवें करिचें म्हणजे ती सारकी वाट देखून ही पयलें करून दाखयल्यार मात मोग करता म्हणून कंडिशन घालतात तो कंडिशनल लव म्हणटा परफॉर्म कर तूं मागीर दिता म्हणून हें लक्षण आसल्यार तुवें करून दाखयल्यार मात मोग करता नासल्यार तुका तुजो मोगूच करना म्हणून हांव तुजो मोग करता म्हणटा तुवें बरें शिकायचें म्हळ्यार भुरगीं शिकतात तें करेक्ट देखून हें करून दाखयल्यार मात तुजो मोग करता म्हूण सांगल्यार तें करून दाखयल्यार मात हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगल्यार तें नार्सिस्टीक पर्सनालिटी एक गूण तो मागीर एक कोलो म्हळ्यार त्या भुरग्याचे बावंड्रीज ना ताका भुरग्यांक तेका प्रायवेसी जायचे भुरग्यांक तांच्यातल्या बसून शिकायचें तांच्या बुकान खाली आसा गे म्हूण सोदचें आनी तांच्या कुडान वचून सोदचें आनी बेश्टें पुरपुरचें आनी भुरग्यांक तांचें प्रायवेसी म्हणल्यार दिवचें ना ल्हानपणांत हांव तूं भुरगें व्हड जाल्यार ताका प्रायवेसी म्हणल्यार ना तशें केल्यार ताका ताचें म्हणल्यार ती एक गड आसाची ती गडच ना पुरा तूं आवयन दुखयल्यार आवयक तें नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हूण अर्थ 10वें दुवे विशीं हेरा लागीं दुरसोवचें खंयची आवय आपणाच्या दुवे विशयांत हेरा लागीं दुरसाता जाल्यार ती भुरग्यांक तें ताच्या संबंदा विशयांत सकयल घालचें भुरग्यांक सकयल घालून उलोवचें देखून नार्सिस्टीक मादर नाश करता भुरग्यांक ताचे वाडावळत नाश करता भुरगीं वडिलांनी सांगिल्लें पाती येतात तांणी सांगचें सगळें सत म्हण पाती येतात भुरगीं हर एक भुरगीं तेंत आतां हांव ह्या प्रायरी म्हाका मायंड सांगलें सगळें सत म्हणलें आमकां बगणां येतात कित्याक म्हळ्यार ती फातयेनी देवान घाल्या कितें गी ते खंय तावन आयली म्हूण सांगूंक साध्य जल्मात हांव तूं आपण करचें मायन करचें म्हजी आवय बापाय बेश्ट म्हणून खंयचीं भुरगीं आवय बापाय बेश्ट न्ही म्हणून कोणी सांग म्हजींच आवय बापाय बेश्ट म्हणून देखून म्हज्या बापायक जाता रे म्हजो बापाय सांगता रे म्हजो बापायतलें सगळें मेळटा रे म्हण आमी ल्हान आसा उलोवन पडटा हांव तशें तांणी करचें सगळें सारकें म्हण आमी फाती येता ही फातयेनी आमचें तें देवान घाल्या कठीण फातये म्हजी आवय बापाय बेश्ट म्हज्या आवय बापायन सांगचें सत्य आवय बापायन सगळें करूंक जाता म्हज्या आवय बापाय ग्रेट म्हणून ती फातयेनी आमचें थंय आसा देखून दुवेक जाय जाल्लें दिना तर दुवे थंय एम्प्टीनेस एक रितें संतोश म्हणलो ना ताचे आनंद म्हणलो ना सुडसुडाय म्हणली ना हेरा लागीं समान दवरचें म्हणली आशा ना उर्बा ना तशें तें म्हळ्यार खाली कांय येना रितें म्हणल्यार बरें बगता देखून तांचें तें एक रितेंपण क्रिएट करता तांची पर्सनालिटी दुवेक तें डॅमेज करता नुकसान करता ताच्या वाडावाडीक नुकसान करता आवयन आशयल्लें करिनातल्या वेळार तें फेलियर म्हणून इनकॉम्पिटन्स म्हणून टू बी फेलियर देखून तें तुजें फेलियर म्हूण दुवेच्या माथ्यार घालता ती हाका तेंच कारण म्हूण ती लेखता जिखल्यार तें आपणे वरवीं जिखलें म्हूण दुवेक खंयचें क्रेडीट दिना दुवेक खंयचेंच वगलाप ना
खंय सोलवालें जाल्यार खंयच्या मुखार येवन सोलवालें फेल जालें जाल्यार तुमचो कारण म्हणून खंय जिखलें वयर आयलें सकडांनी शाबासकाय दिली जाल्यार ताका हांव कारण म्हणून तिका ते खणिता खंयच्या रितीनय ती करतात देखून त्या दुयेक थोडी साल दुयेंतेन थोडी साल उब जाता शेम असली आवय आसा जाल्यार दुयेंतेन थोडी साल उब जाता थोडें शेम जाता मागीर लज कठीण लज कोणा मुखार वचोंक केलें सांगोंक मुखार येवंक लज हांवें एक टिचर जावंक आयिल्लें इतलें हुशार भुरग्यां त्या लेखांत देखून ताणें ताका आमी काणयलें इस्कालांत काणोवंकच्या पयलें ताका एक क्लासीन भुरग्यांक शिकय म्हूण सांगलें जाल्यार टिचरांच्या सड्ड मार्काणें काडल्यात बरें शिकयता ताळो बरो आसा पूण सगळो दीस नाका धरचें लजोवचें वतीन दवरचें इल्लें शिकोवचें थंयचें मागीर ताची लस काडून आमी ताका काणयलें ताची लस काडूंक प्रयत्न केले आमकां 3 म्हयने लागले घडी कडेन नाका धरचें भुरग्यां मुखार भुरग्यांनी आसचें फाटल्यान तावन ताका लज म्हळ्यार ताच्या आवय नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ताचें तावन दुयेंक आयलां लज जाल्यार पाठां करूंक जायना देखून ताचें बुदवंतकाय पळोवन भुरग्यांक ताणें काम करचें पळोवन ताका आमकां जाय म्हूण बगलें मागीर ताका आमी ताचें कावन्सिलींग करून ताची लस काडून ताका मागीर आमी काम दिलें 3 म्हयने उपरांत काम दिलें 3 म्हयने ताका सांगलें कंडिशन घालून तुवें काम करचें आनी तूं आमकां स्ट्रॉंग म्हूण बगल्यार पावरफूल म्हूण बगल्यार स्ट्रॉंग आसल्यार मात आमी दिता अशें लज जाल्यार आनी जायना स्मार्ट आसल्यार म्हणून सांगलें मागीर ताका सांगून ताची लस काडली मगाच्या न्हू ह्या नार्सिस्टीक आवयच्या दुये कडेन त्या चेडवाक ताका खालें म्हळ्यार एक शेम म्हळ्यार लज येता दुसरें राग एंगर मागीर ताचे थंय ताका पातयेन येना हांव मुखार व्हड जाता हांव बऱ्या कामां पावतां व्हडल्या कंपनींत हांव कामां येता अशें म्हणली पातयेन त्या चेडवाक येना ताचे थंयच ताका पातयेन येना कलें करतना पातयेन येना हेरां कडेन इसान हेरां कडेन हेरांचेर खांद्यार म्हणल्यार बरी बसून म्हणल्यार बरी तें आसता डिपेंडंट जाता तें ताका पातयेन येना ताचे थंय पातयेन येना ताचो भितरलो ताळो तें आयकना हेरांनी सांगल्यार बरी आयकता ताचीच पर्सनालिटी बांदून ताका जायना ताकाच कितें निगंट भोगना ताका अनसर्टनिटी म्हळ्यार ताकाच हें निगंट म्हणल्यार ताका भोगना ताची फिलिंगां इनकॉम्पिटंट फिलिंग्स येता ताका आपणाक सामर्थ्य ना म्हणून आनी हायपर सेन्सिटीव तें जाता भारी सूक्ष्म जिवी जाता कोणें चूर सांगलें पळय रडल्यांत कोणें कांय सांगूं नजो कोणें उलोवं नजो कोणें तमाशा करूं नजो ह्या संवसारांत एकामेकां आमी पांय पडटा आनी स्ट्रॉंग जावनाच्या बदलाक सूक्ष्म जिवी जाता मग चलो तसल्या दुयेन आतां कशें करचें असल्या आवयच्या दुयेन नार्सिस्टीक आवयच्या दुयेन त्याच्या दुयेन कितें करचें असली आवय आसा म्हणून दूं वाडलें आतां आवय मरण पावली आनी पयलें म्हळ्यार त्या टिचरचे बरी आतां कितें करचें त्या चेडवांनी कितें करचें म्हळ्यार पयलें कावन्सिलिंगाक येचें कावन्सिलिंगाचो एकलो सोदून काडचें आनी कावन्सिलींग करचें ताच्या मदलो संबंद कितें सारकें नातिल्लें संबंदांत कितें सारकें कितें सत ना सगळी सत ना तुवें सांगचें आनी आवयन अशें करचें इल्लो तिणें अधिकार दाखयचे अधिकारान तुका वागयचें तिणें राजावन दिवन तुवें अशें करी येता अशें करिनाका तिणें सांगलें तें सरमा तुवें ती आवयची सूख म्हूण धरून नजो म्हूण कितें तातूंत सत आसा कितें सत ना तें ताका समजयचें आमी समजयता तें जाल्यार तांकां इल्लेशें म्हजी आवय तितली पाडणी म्हणलें समजतना तें धैर्य येता लज उणी जाता आनी राग उणो जाता ताचें तें पातयेन आपणाक पातयेवंक सुरू करता तें आपणा फातयेन येता वय तूं आवयन ताचें सांगलें न्ही हें तुवें चिंतलें सारकें न्ही म्हणून आमी खंयचें सारकें तें सारकें म्हूण सांगता खंयचें सारकें न्ही म्हूण सांगता तांचो संबंद तशें आमी करेक्शन करता तांकां ताका तीं मस्त वाडटा तांचें तें फातयेन येता तांकां मागीर तांकां फिलींग येता सामर्थ्य ना म्हणल्या कडेन म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून कोणें टिका केली जाल्यार दुकां येनातल्या बरी आमी कावन्सिलींग करता त्या झाडां त्या संबंदांत आवय आनी दुये मदल्या संबंदांत कॉन्फिडन्स धैर्य आनी मौल्यां त्या संबंदांत तें बगच्या बरी आमी दिता बगा सारकें दिता आमी तांकां हेल्प करता आमी कॉन्फिडन्स बगच्या बरी करता तुजी फिलिंगां ताका आवय बघता जाल्यार समान तुजी फिलिंगां मम्मीन अशें सांगता तुका अशें बगल्यान करेक्ट म्हूण सांगता ताका वॅल्यू आसा तुजी बगणां गरजेचें म्हणटा आनी ताका धैर्य दिता कॉन्फिडन्स दिता त्या झाडां भुरग्यांक तें सूक्ष्मता उणी जाता लज उणी जाता तांचें तें राग हट्ट उणें जाता आनी सामर्थ्य तांचें तें म्हाका सामर्थ्य आसा वयर येवंक जाय म्हण तांकां बगता तिसरें कितें करता म्हळ्यार अर्ली कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार नार्सिस्टीक आवयची हांगा कावन्सिलींग हाडटात त्या आवय हाडल्या वेळार आवयचें फेलियर जाल्ल्या आवयच्या फेलियर जाल्ल्या वेळार ते सुकल्या वेळार तुजो पात्र ना तूं येता ती आवयची सूख तुजें न्ही म्हणून आमी आवयची सूख ताका दाखोवन दिवन तुजो पात्र ना तूं रडा नाका
तुवें कांय करूं नाय म्हूण ताचें तुजी सूख ना म्हूण आमी दाखयता त्या जाल्यार ताका ती कशें आवयची सूख आसा जाल्यार ती आवयचीच सूख म्हणटा हांव कंप्लीट विचारता हांव ताचे कडेन आनी ताचें विचारल्या उपरांत आवय थोडे फावटी मरण आसता ती तिणें सूख केल्या ती मनीस तिणें सूख केल्या म्हणून ताचे कडेन सांगल्या वेळार तुजो पात्र ना म्हणल्यार तांकां कॉन्फिडन्स येता सेन्सिटिवनेस उणें जाता रडचें टिका करता रडचें उणें जाता मागीर सामर्थ्य आसा आपणा सामर्थ्य आसा म्हणटा राग हट्ट उणें जाता तांचो संबंद थोडी विचारतात आवय आसात हांव आवयक पळोवनूच करचें नाका गे म्हण तांचे न्हवरे विचारतात हलीन चेडवांचे हले नर्सीच्या आवयच्या दुये लागीं एकलो बरो काजार जाला तो विचारता म्हाका आवयन वरवीं अशें शंबर जाता आवय लागीं कॉन्टॅक्टूच म्हणजे संबंदच नाका आनी आमी तांच्या घरा वचना आनी तांकां फोन करना अशें करियत गे फादर गे म्हूण सांगता त्या वेळार हांव सांगता हें बारीक कश्टांची गजाल हाका जाप दिवंक म्हणून आमी सांगता कॉन्टॅक्ट ना फोन करून नजो उलोवन नजो तांच्या गांवाक तोसोवन नजो म्हणलें हें सरकेंगी म्हण विचारता हें सरकेंगी वैज्ञानीक सांगो मस्तू कश्ट पूण हे कश्टाचो निर्धार म्हूण आमी तांकां सांगता एकच सावय आमकां जिणेंत एकच सावय तिचो संबंद मोडल्यार तिचो कॉन्टॅक्ट मोडल्यार सांडल्यार शांती समाधानी आमच्या काळजांतल्यान चलता त्या टिचरीची आवय मरोवन कितलीं वर्सां जालीं पयलीं हांवें दिल्ल्या दाखल्यांत तिची आवय सरल्या ती मरून गेल्या पूण हाका समाधान ना हाका शांती ना समाधान ना देखून आवयचो संबंद ती आवय कडेन उलोवंक उलयनातली कितलीं वर्सां फोनूच करूं ना ती मरनाक कोणें फोन केल्ल्या वेळार मरना की वचोना आतां पोंडा कडेन हे येता रडता आनी पुरा आतां देखून तिका इतल्या वर्सां उपरांत तिका शांती ना समाधान ना तिका बरें करून एक संतोशान आसूंक जायना तिका आतां शुश्मांती जाता तिका थोडे फावटी आपूण इनकॉम्पिटंट सामर्थ्य ना म्हूण तिका बगता देखून हें पुरो आसा देखून संबंद मोडिनाय संबंद दवरल्यार बरो कॉन्टॅक्ट दवरल्यार बरें पूण कावन्सिलिंगाची गरज आसा देखून मोगाच्यान असल्या नर्सिस्टीक आवयक तिच्या दुयेक ते कशें पाशार करता दूख कशें कश्ट जाता आनी तें कावन्सिलिंगा वरवीं कितले मुसर आमी सोमाकरी येता हाचेर आटापून आसा देखून हें सगळें अशें आमकां आसलें जाल्यार आमकां मुखार वाडोवंक आनी असले कश्टांतल्यान भायर येवंक एक अवकाश आसा तो वापरन आमची पर्सनॅलिटी देवान आमकां कितें जावं निर्मिलांगी ताच्या मंडावळ्या प्रमाणे घट्ट बळादीक एक बरें करून आपणाक सामर्थ्य आसा देवाचे मंडावळे प्रकार वाडोवंक जाता म्हणलें समजून तशें वाडोवच्या दिशेन मेटांक घडया आमेन. दिव्यवाणी